काणकोण पालिकेचेर सध्या रस्त्यावेल्या गोरवांक लागून संकट आयला। रस्त्यात सोडल्यार दिसपट्ट्या लोकांचे आयकुचें पडटा। धरून दवरल्यार पोसपाक जमना। सध्या मेल्लीं गोरवां चापोले उगड्यार व्हरून वडयतात। त्या वाठारांत सगळ्याक घाणी पडल्यात। गोठ्यांत 10 गोरवां उरल्यांत, तातूंतलीं 2-3 मरपाक तेंकल्यांत। निकतीच एक गाय मेल्या। कांय दिसां फाटीं पावणी करून कांय गोरवां पालिकेन विकलीं। उरिल्लीं वाळपय गोशाळेंत धाडपाची तयारी चलयल्या। पळयात बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट। मेल्ली गोरू बी हांगा हाडून उडोवप गोरवां बिरवां गोरवां हाडून तशी व्हरून उडयता ग थंय उडयता म्युन्सिपालिटी गाडी घेवन येता कितल्यांक सुमार हाडटा सकाळ फुडें येता 10 10:30 येता तुमी सद्दां उरता हांगा गोरवां हाडून वयतकीर मागीर घाण बी मारना वास बी येना आमी ते वचना पयलीं हांव ऑप्शन केल्लो मागीर अशें बोवाळ जातकीर लोक मासा मारले हेका मारल्यो म्हणटकीर आमी त्यो परत्यो सगल्यो रिटर्न हाडल्यो आनी ते आतां दोतोरां आमी आपयल्लो दोतोरां रिपोर्ट दिवपा जाय कशी मेली ती आमकां कांय खबर ना आनी जाणटी आसली ती दोतोर कितें रिपोर्ट दिता पळोवपाचो तेजे नंतर मागीर व्हरोन खंय जाल्यार आमकां परोवची पडटा ती पूण गोठ्याची जी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार बाकीचे बैलां सामकी परिस्थिती हें आसा नाजूक अशी आसा आतां आमी भाजीपालो घालताय तेमकां आनी कोणी आमकां एक 4 वची तण दिल्लें गोरवां घालपा म्हणून पेंड हाडले आमी आतां डेली ताका भाजीपालो घालता थिंगा आजून आसा थिंगा भाजीपालोच खाना म्हणून गोरवां जायनाय न्हू म्हणटकीर आतां आमी तें तण नाल्यार परत आनी पेंड हाडपा आनी करताय। गोंयचो काँग्रेस प्रभारी सुधाकर रेड्डीन पर्रीकार सरकाराचेर केल्ले आरोप भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकारान भायर मारल्यात। कापासदाद आसल्यार काँग्रेसीन विधानसभेत सरकाराचे कामगिरीचेर सकारात्मक टिका करून दाखोवची अशें आव्हानय पार्सेकारान दिलां। काँग्रेसी कडेन सध्या विरोध करपाक मुद्दे नात म्हूण कितेंय उलयतात अशें पार्सेकार म्हणटा। हाचो अर्थ टिका करी सारखे कांयच ना एक आणि किमान खंयच्यो तरी सोदून असले आपण उलयतात असले गोष्टी तरी विधानसभेत तरी उलया। ह्या आरोपांत म्हणजे मुळीच तथ्य ना म्हणजे बेजबाबदारपणे केल्ले हे आरोप आसात। हे सरकार हे लोकशाही पद्धतीन निवडून आयिल्ले सरकार आसा। गोंयच्या जनता जनार्दनान लोकशाही पद्धतीन निवडलेले हे तथाकथित भाई सरकार आसा। त्यामुळे काँग्रेसीच्या भाई सरकारापेक्षा रेड्डी म्हणतात ते गोंयचे भाई सरकार हे गोमंतकीयांक जास्त प्रिय आसा किंवा त्या मंत्र्याक निर्णय घेवपाचे स्वातंत्र्य ना किंवा कुवत ना आणि हांगासरले सरकार हे एकाधिकारशाहीन चलता हे म्हणप योग्य न्हय। काँग्रेसवाल्यांक ते दिसूं शकता कारण आरोग्य मंत्री म्हणून फाटलो मंत्री वावरता आसतना PWD मिनिस्टराक तशेंच पंचायत मिनिस्टर आसत किंवा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसत ह्या सगळ्यांनी फाटले फावटी त्याच दृष्टिकोनातून काम केलें। फोंड्या राजीव कला मंदिराचें काम करतना एकलो कामगार पडून सोंपलो। जगरूप राऊत हो मूळ बिहारचो। ड्रिलिंग करतना शॉक येवन तो पडलो। पुलिशेन कॉन्ट्रॅक्टराचेर गुन्यांव नोंद केला। इतले मजगतीं विद्यानगर घोगणांत घर आनी व्हॅनीचेर चिकवाचें झाड पडून सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालें। फायर ब्रिगेडीच्या लोकांनी झाड कापून कुशीक काडलें। नगराध्यक्षान वचून पळोवणी केली। क्या हुआ? वो 2 आदमी बोला था जो हम चलाएंगे हमको, वो बोल रहा था 2 आदमी बोला था हमको तो चलाने के लिए। एक आदमी को बोलता नहीं एक ही आदमी चलाएगा और दूसरा आदमी नहीं जाएगा कंटिन्यू बोल रहा है। और क्या हुआ? बस उसको करंट लग गया। उसका कौन है आपका भाई? बड़ा भाई है। जो काम करतालो तो भुरगो स्किल्ड नाशिल्लो म्हणून तातूंत एक तर कॉन्ट्रॅक्ट जर सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लें आसा जाल्यार तो जबाबदार आसा। म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा की हेतून सिरियस इन्वेस्टिगेशन करून जो कोण जबाबदार आसा ताका शासन घडोवचें। 5 वरांचेर अकस्मात वर नासतना येयलो आनी चुकून मोडून आख्खे घराचेर पडलो। सगळें डॅमेज जालें एक सायडीक। फायर ब्रिगेडी फोन करता आसतना रोखडे येयले 5 मिनटांनी पावले
वालोर आमचे गोंयचे मडगांवचे फायर ब्रिगेड कितले अशें लॉस जालें तुका? आमकां एक 2 लाख अशें लॉस जाला. स्क्रॅप विकतें घेतना तें कोणा कडच्यान घेतलां ताची नोंद दवरची अशी सुचोवणी म्हापशेच्या पुलिसांनी थंयच्या सगळ्या स्क्रॅप डिलरांक केल्या. स्क्रॅप डिलरांच्या प्रस्नाचेर हालींच म्हापशे एक बसका जाली. भलायकी अधिकारी, फायर ब्रिगेड आनी हेर अधिकारी बसकेक आशिल्ले. चोरयेचो माल बरेच फावट स्क्रॅप यार्डां वरवीं हाडवर जाता. थंयच्यान भलायकी आनी कायदो सुवेवस्थेचे प्रस्नय उप्रासतात म्हूण पुलीस आनी हेर अधिकारी सादुरकाय म्हूण ह्यो गजाली करतात. The scrap dealers should do what, as far as their business is concerned, with regard to health and robberies, fire, etc. स्क्रॅप यार्डाचे स्क्रॅप मटेरियल जे भायर शेडा भायर आसा तेतून उदक सांठवून जळारी जावपाचे प्रकार आमी पळयला. म्हणून तेची काळजी घेवच्या खातीर आनी तेंच्यांनी कशी काळजी घेवपा जाय हें सांगपा खातीर तांकां सगळ्यांक आपयलें. त्याच वेळार मलेरिया, फायलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जॅपनीज एन्केफेलायटीस ह्या रोगा बद्दल तांकां म्हायती दिल्या आनी ते जावचे न्हू म्हणून कशी काळजी घेवपाची हें तेंच्या नजरेक हाडून दिल्लें आसा. थोडो माल व्हेरीफाय करपाक मेळना जाल्यार तुमी ताकतिशें डायरी दवरप, रजिस्टर मेंटेन करप. अमूक दिसाक आपणाक अमूक मनशान अमूक हाडून दिल्लें. फाल्यां तुका सकाळीं जशें कितें तरी जालें वा तो माल आमी चोरयेचो म्हणून कळ्ळो जाल्यार आमकां कळटलें तुमी बाबा कोणा कडल्यान घेतिल्लो, खंयच्यान घेतिल्लो, जाल्यार आमी तुमकां विटनेस करून कितें आमचें बरेपण उरपा जाय. तुमी जर सांगपाक शकना खंयच्यान घेतलो, कोणाचो माल कितें काय बेश्टें आमचें तुमकां वायट पडटा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.